बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, मोरयेचें जिवीत भावार्थाचें पैन हाच्या विशयान आमी नियाळ करनासले हांव. मोरयेक गब्रियल बोडवान इसबी हाडलेल्या वेळार तूं एका पुताक प्रसूत जातलें म्हूण सांगलेल्या वेळार तिका तें समजलें ना आनी तिणें सवाल घालें, हें कशें घडचें, म्हाका दादल्या कडेन संपर्क ना म्हणून. हें सत, तिच्या समजुने प्रमाणें सत. पूण बुडयो गब्रियलान सांगलेल्या वेळार देवाच्या सक्तीन तूं गर्भीत जातलें म्हणून न्हू, आनीक तुजे थंय जल्मल्लो भुरगो देवा सपूत म्हूण लेखतले, सपूत जावन आसा म्हूण सांगलेल्या वेळार ती ओपली. तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजे थंय जावं म्हणाली. ही भावार्थाची जाप जावन आसा. ही तिणें दिल्ली जबाब आमकां भोगोवंक पुरो आवय जावंक, सोडून दराची आवय जावंक, देवाच्या पुताची आवय जावंक, देवाच्या शब्दाची आवय जावंक आपोल दिल्लें आपोवन केदें व्हरतें तांदूं कितें कश्ट आसात गे म्हणून. ना भयणीनो आनी भावनो, तें वय व्हरतें आपोवणें सांगत आस ताच्या पोंदा आसा कुरीस. जर तर एकलो दादलो आनी स्त्री, तरणाटी आनी स्त्री दादल्याच्या संपर्का शिवाय एका भुरग्याक गर्भेस्त जाता, दादलो तिका कितें समजून घेता, तिच्या विशयान कितें समजून घेता. ती स्त्री तयार आसा गी तसल्या घडिताक तयार जावचें सामांगी. आनी मोइशेच्या कानुना प्रमाणें जाल्यार काजरा भायर कोणी एकली स्त्री गर्भेस्त जाली जाल्यार तिका पात्रान जीवशी मारताले. म्हळ्यार तिच्या मरणाचें फॉर्मान तिणें घेतलेलें बरें जालें. मोरयेन तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजे थंय जावं आळ सोमयांची चरणां दासेन म्हूण सांगता आसतना असली परिस्थिती भोगोवंक तिका आसली जाल्यार देवाचे तिचो भावार्थ दवरता आनीक देवा तिची कबलात ती दिता. बागी जावन आसा मोरी, तिचें जिवीत जावन आसा भावार्थाचें, तिचें जिवीत जावन आसा काळक्या रातीचें, मोदेनी रातीचें. हें तिका समजूंक ना. म्हणजे तिच्या मोतीक जावन विश्वास जावन ती अवंकार आसतना आवय जावचें कशें, आवय जाल्ल्या वेळार कितें घडटलें म्हूण तिका समजूंक ना. तिका समजलें फकत एक ही देवाची इच्छा म्हणून तिणें ताका कबलात दिली. पळय आनी एक दृश्टांत. त्याच भुरग्याक प्रसूत जावचे दीस आयले आनी सेजरायाच्या हुकुमे प्रमाणें तिणें बेथलेहेमा वचचें पडलें. जुजे आनी मोरी बेथलेहेमाक वेतात जनन गणन करूंक, सेन्सस करूंक. ती थंय वेता आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस लागीं आयले, घडी लागीं आयली. तिका जागो मेळ्ळो गी. तिणें सवाल घालये तें आसलें, कित्या देवान आमकां अशें केलें. म्हजे कश्टांचे दीस आयलेल्या वेळार ताच्या सवालाक ताच्या आपोवण्याक हांवें कबलात दिवं ना गी. देवान म्हाका सांडलें मू, हांव खंय म्हज्या भुरग्याक जल्म दितलीं, कोण आसा म्हाका आदार, कितें करतलीं हांव म्हणून. हें तिका कळ्ळें गी, कळोवंक ना. तिचें जिवीत काळक्या रातीचें जिवीत, मोदेन रातीचें जिवीत, काळोखाचें जिवीत. तिच्या विश्वांक तें समजोना, तिच्या मोतीकी तिका समजोना जाल्यार तिणें पुरपूर नासतना, पाटी सर नासतना देवाक तिणें कबलात दिली आनी भुरग्याक ती प्रसूत जाली. भुरगें ल्हान आसतनाच हेरोद्रायन ताका जीवशी मारूंक आलोचन केली. आनीक अशी आलोचन करता आसतनाच बोडवो जुजेक स्वप्नान दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, घे तुज्या पोतीनी मोरयेक
आनी तूं इजिप्ता फोडून वच म्हणून. राती त्या भुरग्याक आनी मोरयेक राखच्या खातीर, तांचो जीव राखच्या खातीर राती ती इजिप्ता फोडून धांवतात. आतां मोरयेच्या मोतीक आमी या. मोरयेन देवाच्या उतरां कबलात दिल्ली. तुजे कुशो प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण सांगलेलें. आनी तिच्या कश्टांचे दीस आयलेल्या वेळार तिका प्रसूत जावं जागो नातलो. आतां भुरगो जल्माला, बाळशें तें कितें सूख ताणें केल्या? आनी देवाक हें गोत्तू नातलें गी? कित्याक देव आमकां सवाल घालून सांगता, फरमायता, तूं राती इजिप्ता वच म्हणून? असलीं सवालां आमच्या मतीन येनात गी थोड्या फावटी. मोरयेन तसलीं सवालां घालूनात. तिची जिणी बावरताची जिणी, काळख्या रातीची जिणी, ती देवाची खुशी म्हूण ती जाणा आसली. आनी जुजे सांगता राती ती पयन करन इजिप्ता वेता. असलीं घडितां भयणी तुमच्या जिणेन घडली जाल्यार, असली परिस्थिती तुमकां भोगूंक आसली जाल्यार खंय आसता आसलो तुमचो भावार्थ? ती इजिप्तांत रावली. कितलीं वर्सां रावा जाय म्हूण समयान सांगलां गी तांकां? बडव्या गॅब्रियलान सांगलां गी? आनी हेरोद्राय मेल्ल्या वेळार तिंगा पाटी वच म्हूण फरमायतात. आनी पाटी येवन ती नाजरेतांत वस्ती करतात. परतून प्रोफेट सिमांव भुरग्या विशयांत उलोवन प्रवादपण करून सांगता, हें भुरगें बासयलो सोडून जातालो, जायते जाणांची सोडून ह्या भुरग्या मारिपात येतली म्हणून, आनी एक तालवार मोरयेच्या काळीज फापसिताले म्हणून. हें मोरयेक समजलें काय? जाल्यार ती उतरां आयकता, आपणाच्या काळजांत आटायता, भोगता, देवाचे ती पातयेनी दवरता आनी ती भुरग्याक सांबाळटा. भुरगो तेंपलांत सांडून गेल्ल्या वेळार 3 दिसांचें पयन करन जुजे आनी मोरये पाटी येतात आनी खंती बेजारायन जेजूक सोदतात. जेजू तेंपलांत मेळ्ळेल्या वेळार मोरी तिका सवाल घालता, पुता, तुवें कित्याक अशें केलें? तुजो पापा आनी हांव तुका सोदून आसलेलें हांव. जेजून तिका जाप दिली, कित्याक तुमी म्हाका सोदून आसल्यात? म्हज्या बापाचें काम करी जाय म्हूण हांवें करच्यान मग्न जाय जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात गी? हें मोरयेक संपूर्ण तरान समजलें काय? तिणें हीं उतरां आयकलीं वयी. बाळका जेजू तिणें पळयलें वयी. पूण बाळका जेजून दिल्ली जाप तिका समजली गी. मोरयेची जिणी भावार्थाचें काळख्या रातीचें एक पयन जावन आसा. भाव भयणीनो, कितली तुमची ग्रेस्काय जावं दी, कितली तुमची जाणवाय जावं दी, कितली तुमची भद्रती जावं दी, आमचेर एक न्ही जाल्यार एक दीस देव आमच्या भावार्थाची परीक्षा करता. त्या दाळ जर तर आमचो भावार्थ आमच्या भद्रतेचेरच वंदून आसा तर जाल्यार आमी फाटीं पळोवंक प्रयत्न करता. पूण मोरी आमची आवय जावन आसा, जेजू क्रिस्ताची आवय. तिची जिणींच भावार्थाची एक सांकळ, भावार्थाची एक पयन म्हळ्यार तिच्या जिणेचो अनुभव, भावार्थाच्या काळख्या रातीचो अनुभव. काळखी रस जाल्यार देवाचेरच तिणें पातयेनी दवरली आनी देवाकच ती काल जाली. जेजूची जिणी तिणें परतून पळयत आसतना ताणें केल्लीं आजापां, ताणें दिकलेली शिकोवन आनी देवांची दुस्मानकाय हें सगळें पळयत आसतना एका आवयक कितें भोगलें ना जायत. तशें तिणें समजून घेतलें.
बहुशा तिका कांयच समजलें ना, पूण तिका समजलें एक बापाचें तिच्या पुता थंय आसचें येवजन. ती जेजू क्रिस्ता सहकार दिता आनी भावार्थान तिका सांबाळटा. जेजू मरणाचें फर्माण जावन आपणाचो कुरीस घेवन कालवार दोंगरार वेता आसतना मोरी तिका वाटेर मेळटा. कितें भोगलें ना जायत त्या आवयक आपणाचो एकलोसो पूत मरणाक दाखल जावन आपणाच्या मरणाचो कुरीस घेवन त्या कालवार दोंगरार वेता आसतना एका आवयक एका विधव स्त्रियेक कितें भोगलें ना जायत. कसली जावन आसा तसो अनुभव आवयपणाचो, कसलो जावन आसा तसो अनुभव भुरग्या थंय आसच्या मोगाचो. ती काळकूय रात, कठिनायेची रात. तिचें येवजन गेलवालेंगी तिका कितें म्हणून समजलें ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या जिणयेंत बापाच्या कुशेवर म्हणे ती सहकार दिता. मोरी कालवार दोंगरार जेजू क्रिस्ताक कुर्सार खिळायता आसतना ते खिळे जेजूच्या हाता पांयान रिगलेल्या बरी मोरयेच्या काळजाकी रिगले म्हूण येत. जेजू क्रिस्ताचे अक्कंत आनी बोब तिच्या काळजांत रिगले. कुर्सा तो उमकोळो नासतना ताणें घाल्ली बोब. म्हाका ताण लागता म्हणली म्हळ्यार बोब. एका आवयन कशें सोशयेतें आसलें. तिच्या विश्वांनी ती कितें पळयताली, आपणाच्या एकल्याच पुताचे ओळवळे कश्ट आनी मरण. तो सोडवणदार देवाचो पूत म्हणून तिका कशें समजतालें तिच्या गिन्याना प्रमाणे. तिका इसबी हाडलेल्या वेळार बुडव्या गाब्रियेलान सांगलेलें आसा दाविदाचे सिंहासन ताका मेळटलें, ताचें रजवट सदां बाळटलें म्हणून. हो कुरीस जावन आसा गी दाविदाचें सिंहासन. ही मरणाची घडी जावन आसा गी ताचें रजवट सदां बाळटा म्हणल्याचो अर्थ. तर न्हयच तिका समजना जेजूची परिस्थिती, जेजूचें मरण तिका समजना. तिच्या विश्वांकी समजना, तिच्या मोतीकी ती समजना. ती काळक्या रातीन बुडोवन गेल्या, दुखांच्या कोणान ती रोंबल्या. इतलें मात्र न्ही, ती पळयता, ती देखता, ती घडिता. तिच्या भावार्थाक विरोध वेतात. बुडव्या गाब्रियेलान दिल्ल्या उतरां विरोध वेतात. तिणें त्या पातयेनच विरोध वेतात गी म्हणल्यार बरी दिसता. जाल्यार ती आपणाच्या भावार्थान दंडळना. तिची जिणेची रीत तिच्या समजणे प्रमाणे ना, तिच्या विश्वाच्या अनुभवा प्रमाणे ना. तिच्या जिणेची रीत भावार्था प्रमाणे आसा. ही सगळीं घडितां मोरयेच्या जिणेंत आमी पळयत आसतना मोरयेची जिणी हे भावार्थाचें पयलीं मनशान सूख आसा गी. मोरयेची जिणी भावार्थाच्या जिणेची काळकिरात मनशान सूख आसा गी. जेजून कुर्सार बोब मारन आपणाचो स्पिरीत बापा समर्पण दिवन आपणाचो जीव सोडलेल्या वेळार कितें भोगलें ना जायत त्या विधव स्त्रियेक. ती कूड कुर्सा वयली देवन तिच्या उस्क्यार दिल्ल्या वेळार आयलो ना गी तिका उड आसत. त्याच उस्क्यार ल्हान बाळशें खेळलो. कसलीं तिची भोगणां जालीं ना जावं पुरो, कितलें ती पोशेली जावं पुरो, कितलीं दुखां तिणें गळयली. देवाक तिणें सिरप घालो गी, देवाक ताणें सांडलो गी. त्याच जेजू क्रिस्ता आपणाच्या एकल्याच पुताक ती विधव स्त्री निके पिल्ल्या वेळार ती खंय वेताली. पूत ना, गरज ना म्हणयत. ती दुखाच्या सरोवरांत बुडलेली न्ही. खंय आसा तिच्या मोतीचो उजवाड, खंय आसा तिच्या विश्वाचे अनुभव. आसा फकत एक देवाचें उतार. तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ही ती परतोन आनी परतोन म्हणटा आनी काळोखाच्या राती भावार्थाच्या राती ती पयन करता. मोरयेक
देवाच्या पुताची आवय जावन विंचून काडला म्हणल्यार सत संतोषाचें. हे व्हडलें बाग म्हूण येत. पूण ह्या बागांत, ह्या कुरपेंत, ह्या आशिर्वादान, संतोशान कितलो बोवाटाट आपूण आसा म्हणल्यार आमी आतां पळयता. आमचेर कितले कश्ट आयले तर जाल्यार मोरयेचेंय आयलेल्या बरी आमचे थंय कश्ट येनात. मोरयेचे जिणेचेर आमी नियाळ करता आसतना हें एक सत आमी समजून घेवया. मोरयेची जिणी भावार्थाची जिणी. मोरयेची जिणी भावार्थाचें पयन जावन आसा. मोरयेची जिणी भावार्थाच्या काळक्या रातीचें पयन जावन आसा. ह्या काळक्या रातीन ती सोलवन आसतना तिची भद्रते फकत एक देवा थंय आसच्या पातयेनी. तिका असो उजवाड एकच तिचो भावार्थ. तिच्या भावार्थान ती दंडळ्ळी ना. कश्ट कितले आयले जाल्यार त्या भावार्थान ती तीर रावली. अशें जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणेच्या कामांत ती वांटेली जाली, आमची आवय जावं पावली. तितलें मात्र न्ही, क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणान ती वांटेली जाली, आमकांय ताणें वांटेली केली. तर भाव भयणीनो, आमी मोरयेचीं भुरगीं. मोरयेच्या जिविताचें एक मुख्य लक्षण भावार्थ. ती भावार्थ, त्या भावार्थान तिच्या जिणेंत विजमेतां केल्यांत. त्या भावार्थान तिका चिंतनांतले कश्ट आयल्यास जाल्यार ती दंडळोवंक ना. आमचेर कश्ट अणभर आयलेल्या वेळार आमच्या भावार्थान आमी तीर रावया. मोरयेचेर आमच्या मायेचे दिश्ट घालया आनी देवाची खुशी आमची जे थंय जारी जावन दिवन मागया. तेन्ना मात्र क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणांत कशी मोरये आमची माय वांटेली जाली की आमकांय वांटेली जावचें भाग मेळटलें. आमेन.